सगळ्यांक नमस्कारो. षड्रसा कुकिंग चॅनला पूरा जनाक स्वागत. आज अन्नेक एक स्पेशल आमगे ट्रेडिशनल डिश केला हांवें. हुनी हुनीची पणसाचे पातोळी. मुद्द न्हय पातोळी. हे मुद्द्याक आनी पातोळी कसं डिफरन्स म्हणून सांगता तुमकां. आता फस्ट पातोळी कशी जाल्या पळया. पातोळी हुनी हुनी शिजून हांगा रेडी जाल्या. आतां अप्पूड जायना तितलें हून आसा ऊब येतस पेडावणा सुकून लायक घम घम पोरंबोळत वासरे भितरी पणसाचे खंयचे आयटम जे ते शिजून येतना एक पोळ काडतना अशें बरो सगळे वासरे मात नाही सगळे वाटराताय पोरंबोळ येता. आतां ते हुनी शिजिल्ले पातळे वयरी लायक घरकडे कडयलेले तूप अशी घाल कापडायची त्यात ते मेल्ट जावन सायडा सुकून शिकून जावन देवन येवका ताजे पीस कट्टुकोन ते तुप्पा बुडोवन खाव कापडायचे अमृत अमृत वा तितले टेस्टी. आतां ती पातोळ कशी करची म्हूण पळया पणसाची. हांव हांगा सुरय तांदूळ एक 2 घंटे भर तिंबत घाला 2 कप सुरय तांदूळ आनी आतां पणस उदरान रेडी केला सोय कांतून पुरो रेडी केला गोड धाडान पिटिकोन घेतला. मुद्द जाल्यार चड सोय घालका पातोळेची की उणी सोय घाल्या पुरो. आतां घरो आनी सोय आनी गोड मीठ घालून एक पंत एक राउंड वाटून हाडता आनी तांत भितर पळयता हांव तिंबोन दवरलेले तांदूळ निस्तान काणू 2 मुष्टी तांदूळ घालून वाटून काडले. हे वाटून काडतना कशें म्हळ्यार मस्त नय करूनच म्हळ्यार पेस्ट स्मूथ पेस्ट पळय तशी करच्यानच चिकेची सपूर लांबशी असका कळ्ळें. फायन रवा म्हणटा पळयाची तशी रवा अशी असका. तशें हांव बॅच बाय बॅच 2 कप तांदूळ घालान हांवें 3 वेळा वाटोवका जाल म्हाका वाटोवन रेडी करून दवरला पळयाची. सांगलां हांवें सोय गरो गोड मीठ घालून एक पण गिर करून काडचें ताजे वट्टू मागीर तांदूळ घालून काडचें. मस्त गोड घालचें नाका कित्याक म्हळ्यार आमी चूर्ण घालू आसा. चूर्ण घालता देखून नाका पातोळी म्हणचें. तेची चडती सोय गोड चडतो गरो घालून वाट्टून तांदूळ घालून वाट्टून काडल्यार ताका ते मुद्दो म्हूण म्हणटाचे. तेन्ना तांतूं भितर चूर्ण दवरूं ना. हे पातोळे भितर आमी गोड आनी सोय लायक कोण चिरडून गोड्डा चूर्ण म्हणटा पळया गोड सोयीचे ते चूर्ण अशी करून घेवचें. आतां हांव हांगा सोय कांतून रेडी करून दवरला. चडते चूर्ण केला समज एक नाल्ल व्हड नाल्ल घाला ताका गोड करडून घालून लायक करून मिक्स करून पळय चूर्ण केला. हांव पातोळे पीठ वाट्टितनाची ताका येळ घाला. जाय जाल्यार चूर्णा घालयत आनी चूर्णा जाय जाल्यार काजू बी द्राक्ष घालयत. आमगे ते काजू बी द्राक्ष पातोळेक इश्ट ना इश्ट आशिल्ले जनान घालयत. आनी हे पळयाची हाका चान्निना पान म्हूण म्हणटाची. तुमी कसं पान म्हणटा हाका म्हूण म्हाका गोतना. थोडे जण चान्निना पानार करताची. चान्निना पान ना म्हूण जाल्यार केळी पानारी कोरयत सागवानी पानारी कोरयत. आमगे ते चान्निना पानार केलेले बारी इश्ट पुरो जनाक तशें हांव हें काण घेवन आयल्या. आतां केळी पानार केल्यार तशी बारी टेस्ट जाता. तशी कुडचांप्या पानारी करताची. पळय फस्ट पातळ अशी पातळान अशी घेतले पातळ दिगी करून आनी तांत भितर पळयाची चूर्ण दवरला हांगसून त्या मुला सुकून ह्या मुला ताय चंद करून नीट करून दवरका आनी फोल्ड करचें. आनी हें पळय अशी गुंडान दवरका हाजें तोंड पेडावणा भितर हे सायडा येवका अशें करून दवरून घेवचें. बरी पातळ आमगेले पेडावणा भितर अट्टी दवरून घेवचें. आनी धांकून सादारण एक मुक्काल वास पेडावणान दवरले वय म्हण जाल्यार एक अर्द घंट्या वयरी शिजता. त्या म्हळ्यार हें गोड वस्तू तशी तांदूळ वाट्टिल्ली वस्तू देखून हाका शिजच्याक थोडे टायम चड लागता. हांव हांगा 40 मिनिट्स शिजयला पातोळे. म्हाका ते मागीर मध्य पीठ आसल्यार इकडे वपास शिजोवच्या बैसुका रगळे जाता ते देखून हांव एक पण शिजयतना एक 5 मिनिट चड जाल्यार व्हडना म्हणून चड शिजोवन घेवचें. पळय रेडी जाल्ले आमगेले हुनी हुनीची पणसाचे पातोळी. आतां कळना तुमकां पणसा पातोळेक आनी मुद्द्याक कसं डिफरन्स म्हणून. आतां हे पातोळे पान ना म्हळ्यार आतां चान्निना पान ना केळी पान ना जाल्यार कशें करयता बा म्हणून. पातोळी करता जाल्यार एक पान जावूं न्हय कसलें एक पान ना रे आमतूल खंयचे एक पान्नारी पातोळ केल्यार मात्र पातोळेक टेस्ट येवचें. ते पान्नारी केल्यार रुची. आमी इडले पेडा आमतू अट्टी तोनी पुरा केल्यार ती इडली जाता ती पातोळ जायना. ते देखून पान मेळ्ळेले टायमार पातोळ करायची तेन्ना भारी टेस्ट जाता. थोडे जण हळदी पानारी करताची म्हूण आयकलां हांवें म्हाका गोतना. हांव कर न्ही पणसा पातोळी हळदी पानारी दोळ कर न्ही पळय लायक हुनी हुनी पातोळी टेस्टी पातोळ हांगा रेडी जाला. तुमी पुरा जण करून पळयाची लायक सॉफ्ट जाला पळयाची कितले सॉफ्ट आसा पळयाची. तशीची आमी चूर्ण घालता देखून लायक गुडी जाती. हो व्हिडिओ इश्ट जालो वय म्हण जाल्यार तुमी पुरा जण लायक करायची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालच्या विसरू नकाची.
आणि आमगेले शेड्रस कुकिंग चॅनल तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्स सांगायचे आणि पुरा जनही सबस्क्राईब करायची. धन्यवाद.